राती आमी न्हिदलेली 2-2:30 भितर 2:30 भितर काट आलमारी आवाज येयलो. आलमाऱ्या वयर बायल म्हणपाली कसलो आलमारी आवाज येयलो म्हणपाली. म्हाका उठयलो. हांव उठलो. उठतरीत भितर पळयल्यार कोण दिश्टी पडनालो दारांतल्यान. दार बंद आशिल्लें. मागीर हळू फाटल्या दारांतल्यान फोडी येवया म्हणून करपा खातीर फाटलें दार ओपन केल्यार भायल्यान लॉक केल्लें. लॉक केल्ले त्या प्रमाणे मागीर आमगे फाटल्या सायडीन रुमा एक बायल रावता. तिका फोन केलो म्हाका दार काड म्हणून. म्हणल्यार ती म्हणपाली आपल्याकूच लॉक केलें म्हणपाली. लॉक केलें म्हणल्यार म्हाका डावट गेलो. मागीर हांवें कितें केलें सोमतो मदली दार बंद केलें न्ही तेजेर लात मारलो आनी दार फोडलें. म्हणून भितर येयलो. भितर येयल्यार सोमतें ओपन आशिल्लें दार बी सगळें. हांवें म्हणलें चोरी जाल्या हो मागीर भायर येयलो हांव. भायर येवन रस्त्यार बिर कोण नाशिल्ले. मागीर हांवें पुलिशेक फोन केलो. पुलिसान मागीर पुलिशेक फोन केलो. मागीर म्हाज्या व्हडले भयणीक फोन केलो आनी हांव मागीर म्हगे मोटरसायकल घेवन हांव रावंड मारपाक गेलो. रावंड मारपाक गेले खंय दिसता जाल्यार पळोवया म्हणून. म्हणल्यार खंय दिश्टी पडना ती म्हाका. तेंचो आतां मम्मी डॅडीचो रूम वेगळो आनी तुमी तेच्या फाटल्यान रावता फाटल्यान म्हणल्यार सेपरेट रूम. आनी ती बंद आसलेलो रूम तर रूम आसलो. ती खंय आसली तर ती कारवार गेल्या. मा डॅडी कारवार गेल्ले. मम्मी 6 तारखेक कारवार गेल्ली. 6 तारखेच्यान बंदूच आसलो रूम. हय बंद आसलो. म्हणल्यार हांव ओपन करतालो ओपन क्लोज करतालो. म्हणल्यार सान मारता पुसपा खातीर हांव येतालो हें करतालो. म्हणल्यार कितें तें लॉक आशिल्लें न्ही. लॉक म्हळ्यार तेमी ते चोरान कितें मुखाल्ली हें तोडून लॉक ओपन करून ना म्हणल्यार कट केला चावी घालता तेच तुटून ओपन करून हें केलें. कितें आसलें भांगर बिंगर कितें भांगर आशिल्लें. भांगर आनी कितें आसतलें म्हणल्यार आतां तें म्हाकाय सारकें खबर ना. आई तरी कळटली ती. आईक फोन केल्लो ती आतां येवपाक लागली कारवारच्यान येवपाक लागली ती खंय जात्रे गेल्ली. जात्रेक. ओके ओके. आतां पोलीस बी येवन गेले. हय सकाळ काल राती फोन करता पुलीस येयली. आतां परत सकाळीं फॉरेन्सीक लॅब येवन गेली. परत आतां डॉग्स कडेन येवपाचें आसा आमकां. बरें हांगासर आयज राती चोरयेची घटना घडल्या आनी प्रत्येक कडेन पुलीस आयज CCTV सोदता. सो कशें कितें दिसता तुका हें योग्य काय म्हणून. आतां एक तुमी खबर आसा सरकाराचें वाक्य आसा की सरकार तुमच्या दारी म्हणून. पूण खंयी जर चोरी जाली जाल्यार पोलीस भोंवता CCTV पळयत दारो दारी. तर हें वायट दिसता म्हाका. कारण CCTV जर सगळ्याक आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे पोलिसांक तरी लोकांच्या घरा वचून ते CCTV पळोवपाची गरज नाशिल्ली. जर तुमचे कडेन गांवांत हातून जायना लावपाक जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येका तरी स्कीम काडची आनी एक एकट्या घरा ते एक CCTV दिया. आनी सगळ्यांत मेन गोश्ट म्हणजे रातची गस्त जाय पुलिसांची सगळ्याक. हो म्हजो फ्रेंड ताजे चली म्हाजे फ्रेंड ताणें म्हाका सांगलें की अशें जालें म्हणून हांगा आयलां तळ्यान. तर एकूच मागणी आहा सरकारा कडेन गृह खात्या कडेन बाब CM प्रमोद सावंत हाजे कडेन की जाता तितले बेगीन सगळ्याक गस्त रातची जाय. कित्याक रातची 2:30 ही चोरी जाली आनी म्हाका कोणूच नाशिल्लो त्या कारणान हे चोरी करून सुशेगाद आपल्या घरा वचून न्हिदले आसतले आतां. तेन्ना आमी आम आदमी लोकांची एकूच आसता की आमी कश्ट करता जोडटा आनी ते जर फाल्यां भांगर आमचे कॅश चोर अशेंच घेवन गेले जाल्यार उपयोग कितें हे कश्ट करपाचो. तेन्ना ह्या कश्टकरी लोकांचे पयशे तांचे भांगर हाची जपणूक करपाची सरकाराची जबाबदारी तशीच पोलिसान आमकां सुरक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा. इतली मागणी आसा की सरकारान जाता तितले बेगीन CCTV लावन घेवचे. जंय थंय जंक्शन आसा मेन थंय जाता तितले बेगीन जाता. कारण हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा CCTV. रातची गस्त जायना फाणें. राती गस्त जाता कारण ती पळोवपाक आमी न्हिदलेले आसता. तेन्ना आतां ताका CCTV सांगपाक शकता तुमकां की गस्त चालू आसता काय ना ती. त्या खातीर CCTV मेन आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.